काणयेचें नांव दुकाटो. बरोवपीन कॅथरीन रॉड्रिगस कडपाडी. सदर करपी विविटा पिंटो उडपी. रावय ग तुजे रडणे. कितें दुकाटो फुटला गे तुज्या माथ्यार? उठल्या बसल्याक रडताय. कित्याक हो वेस? तुझ्या दोळ्यान कितें उदकाची जर निशेवन येता गी? एक स्त्रीयेन अशें ल्हान ल्हान कारणा खातीर रडचें, रुदान करचें, दुख गळोवचें घराक माट. माट केल्यार पुणी देवाची दया असल्यार बादाक करचें ना. पूण एक स्त्रीयेन अशें भुंयक दुखांनी नाणोवचें मारेकार. जालें रडोन रडोन आनी कोणाक काडूंक आसा. बापायक कशेंय खाण जालें. आवयचो मेंदू खावन खावन तिका मंद करून तुज्या उतरा प्रमाणे मेटां काडता. तुजे स्वंत कुशेन काजार जालाय. घोवाच्या हाती बिकीचे पोती दिवन मुल्याक लोटलो. सांगात जाल्ल्याक तुजे ह्या रडण्याक लोटून कश्ट नासतना ताच्या कुस्तार दीस काडताय. आतां पोटांत जाल्ल्या भुरग्याक पुणी जियोंक सोडा. तांचे नेणत्या मोतीक वीख भरशी नाकात. वयल्या घरचो लुविसा माज भोव गरम जाल्लो. ताका बाचयेचे सवाल बिलकुल पसंद ना. हाणें करसो विबाडांनी बेजबाबदारीचे जिणी बिलकुल ताका पसंद नातली. सक्तांनी सांगून जालें. आतां भावाचे आनी होनयेचे ल्हानशें एक कारण घेवन आपणाक ताणें फाशेक उबारला तशें आस्कार सुस्कार सोडतलें प्रेस्सी. लुविसा म्हाका ल्हान तावन बाचयेचे गूण कळीत आसात. देखून हाणें कितलेय रडल्यारी ताच्या काळजांत एक ल्हानशी मोवाळायेची जर लेगून वळनातली. ताका इतलो राग येतलो गी आपणाची धूव जाल्लें जाल्यार पेंकाड मोडन कोणशाक घालतो आसलें अशें रागान सांगतलो. आज हांव थोड्या गरजेन तांगेर गेल्ल्या वेळार तसो जिनोसो गरम आसलो. भोव जोणवायेचो मलगडो. आजून आपले व्हड कुटाम एका पाक्या सकला एकाच रान्नींत शिजेल्लें भाजिल्लें खावन संतोशान जियेताली. लुविसामो घरचो येजमान. हांव तांडेली म्हणून उर्माल बांदून अधिकार दाखयनातलो वा घरचो हार बार वोवोंचो मुखेली म्हणलो शेलो घालन बरम दाखयनातलो. ताच्या घरांत शिस्त, मान, गौरव आनी मानसुगी लिखीत संविधानांत बरयल्ल्या परी चलतली. लुविसाम आनी ताची पत्नीण पियादबाई दोगांय घराणें म्हणल्या गाडयेच्या जुवांक खांद दिवन मोगान ओडतलीं. व्हड कुटाम तांच्या उदार मनाक घरभर भुरग्यांचे देणें. सोग पूत तेगी धूव भुरग्यांकी कुटाम रुता करून आयिल्ली सुनो धुवो जाताना भायर दिल्ली चलयो गेल्ल्या घरांत उजवाड दितलीं. धुवांनी कुळार गरजेक शिवाय मर्जेक येवंक नातले. सुनांनी कुळार आपोवणे नासतना वचून त्या घराक कीळ जावंक अवकाश नातलो. सुनांकी कुळारा वेचे प्रास पतीच्या घरा सूख समाधानान मेळताना कित्याक वेचे म्हणलें चिंताप. घरभर भुरगीं बाळां, भुंयभाट, फावो ते शिकाप, बरी कामां, पूण भरिल्ल्या घरांत येजमान लुविसाम कुशाली पूण कडक. ताचे दोळे सुकोवन कोणीय कांय करूंक साथ दिना. म्हाका तवळ तवळ लुविसामाक मेळोन थोडे विचार आदल बदल केल्यार कितेंगी संतोष. ताच्या सलहा सुचना प्रकार काम हाती घेतल्यार खंडीत जैत मेळटा. रोजा लुविसामाची भयण अन्नाबायेची धूव. अन्नाबाई सत्ती मनीस. तिकाय 5 जाणां भुरगीं, 1 पूत, 2 धुवो. अन्नाक निमाण्या धुवेचेर विशेष मोग. ताणें विचारले दिवचे आनी ताच्या नशिबान ते व्हड जाताना घरांत ग्रेसकाय वाडिल्ली. पती आनी भुरगीं अन्नाबायेक पयशांनी उणें करिनातलीं. निमाणे रोजा म्हळ्यार सोगटांकी मोगाचें तर अन्नाबायेक ते जल्मातेच घर भरलें म्हणलें चिंताप. देखून ताणें उलोवचें सगळें सत म्हूण मानचें. ताची सूख हेरांचेर घालन आपूण निरापराधी म्हणून वेस घालतालें. पुसून घाल्लो पोळो भाजतना कायलीक चड उजो केल्यार करपाता वा उजो पालवाल्यार लातलेता म्हणली खबर नासतना रोजाक व्हड करतना ते खबरे विणें पारपोळ जालें. प्रायेनी वडांप्रास भोव ल्हान. भावांक आनी भयणीक सैरीक सोदून काजार करतना त्या कुटुंबांत खंयचेय रगळे येवंक नात. पूण आयिल्ल्यो सुनो हाचे बुदीक उपायांत तांचेच घर करतना कोणायकी तांणी खेळिल्ली हिकमत कळोवंक ना. पूण सुनो बुदवंत
कांयच झगडे वाद विवाद नासतना पयस वेताना अण्णाबायेक आनी विन्सीक दुखल्लें. तरी कांयच आड उलोवंक साध्य नासलें. काम सोर इतले आळशिगी ताचे वस्तूर आनी आंग माते नितळ करूंक कश्ट. पूण हट्ट आनी जिद्दांत पळयिल्ले. रडणे आनी रुदान करूंक आशिल्लें आपणावची विशेशता आसली तें दुकाटो वाळोवन वाळोवन आपले व्हडे चलोवचे तांडेली. एका दिसा रोजा दुसऱ्या वर्साचे कागांतांत आसतना एका तरणाट्याक आपोवन घेवन घरा आयलें. सती आवय बापय दुवेसो मतलब नेणांत वळखीचो म्हणून उलयली आनी सरबराय केली. पूण त्या दिसा थावन तो तवळ तवळ येताना आनी रोजाचे आनी ताचे वर्तन पळयतना विन्सियाबाक कसलेंगी करपल्लो वास आयलो. देखून अण्णाक दुवेसो विचार करूंक सांगताना, सायबा तुका एक दुबाव देंवसार लागला. आमचे रोजा कसले म्हूण नेणाय गी. ते ह्या तरणाट्याच्या जाळांत पडला म्हळ्यार हांव पातये ना. ते आमच्या लागीं विचारी नासतना मेड काडचे ना. तशें जाल्यार बरेंच, पळय आयिल्लें विचार, दुबाव कित्या. रोजा खंय गेल्लें पुता. रायना सांगता पिक्चराक. रोजा परवां तुजी परीक्षा ह्या वेळार. पप्पा हांव परीक्षा बरयना. कितें कित्याक. तेन्स परीक्षा बरयना. कित्याक म्हळ्यार हांव रायना लागीं काजार जाता. काजार जातय. हां तांतू कितें नावाल. हांवेंच ताच्या लागीं काजार जाता म्हूण भास दिल्या. रोजा कोणा लागीं विचारून गो. आयो पप्पा हांव मेजर जालां. 18 जालीं. रायन म्हजो हिरो. पूण पुता ताचो आदाय झिरो. तूं ताचे गूण नेणाय पुता. तो सोण घाल्लो बसवा विसरतलो ना. काम ताचे पयलें ना. पप्पा खबरांकी कितें. उजो पेटोवंक काडया पेट जाय म्हण ना. ताच्या फाटल्यान साबार जाणां लागलीं. तो एकीन. ताणें ना म्हणटना खबरो केल्यात. खबराळ्यांक आनी कितें काम. फट न्हय रोजा. कितल्याच्या चलयांच्या भांगारांनी पयशे भितर घालून तांकां बानयलां. उपरांत भोंवतना काडिल्ली फोटो घेवन ब्लॅकमेल केलां. पुता पांयां सकली म्हणय तशें तो चलयांक मस्त दिता गो. क्षणीक सुखाक लाभदल्या चलयांच्या मेळींत तूंय मेळनाका गो. पळय फाटीं फुडें चिंत. जिणी तुजी कात्रीन शिरकल्ल्या उंदरा चरकी करिनाका. सगळ्या कुटुंबान सांगल्यारय रोजान हट सोडूंक ना. रायन आतां थोडो बुद्वंत जाल्लो. हो अवकाश सोडल्यार आपूण फटवता म्हूण कळिल्लें देखून विदेय भुरग्याचो पात्र खेळूंक लागलो. एक सत नायू हसिदित्तू अन्नावू हळसित्तू. दोगांय एकात्त कस्ताची. रायनाक ना शिकाप आस्ती बदीक काम करूंक अर्दे भगवानातले. ऊर संचारी. तो पिदोवरल्यांच्या फाटल्यान वचून खातालो. पियेतालो. तांणी दिल्लें बिकेक हात मुखार व्हरतलो. इश्टांचे बरे बरे वस्तूर घालून हिरो जातलो. रायनाची चरित्रा रोजा मुखार उक्ती केल्ली. तरी हाच्या कानाक नाटोवंक ना. ताका हांव सारकें करतां म्हूण वाद करतना कितेंय जावं दी एक फावटी ही पिडा पयस वचून दी म्हूण आयिल्ल्या सुनांनी पुतांच्या कानाक वांयगी बांदली. देखून काजार जातच तांणी दोगांनी विंगड रावाजे म्हणलें उतार केलें. बऱ्या वयर आनीक बरो. भाड्याचें घर करून दोगांयकी धाडलें तरी रोजा सदां दुखाची न्हय कुळारां घुंडोवन अण्णाबायेक बरेंच शुद्ध करतालें. दोगांयकी काम धंदो ना. पूण खावची तोंडां 2 आसलीं 4 जाताना अण्णाबायेक दुवेचे कुटाम सांबाळूंक कश्ट जालें. सांगातच बायलेन आनीकी दुवेच्या कुड्ड्या मोगाक दिवचें मोल पळयोवन कांगाल जाल्लो विन्सियाब न्हिदुल्लो परत उठोवंकच ना. पतीच्या आदारान दुवेचे कुटाम सांबाळची आवय कांगाल जाली. रायन आतां खुश. खंत वा कश्ट नात. बायल हाडटा हो खाता पियेता भोंवता आनी सुसेगात न्हिदता. ह्याच वेळार हाचो जिगरी दोस्त कृष्णकुट्टी आयलो. रोजाची हालचाल पळोवन आत्ती गम्मा तुमी इतले ग्रेस्त कित्याक ह्या घरांत रावाजे.
स्ವಂत घर करा. म्हजो खास मित्र ताचें घर जागो विकता. चड न्ही, 30 लाख पुरो. तूं तुज्या घरच्या लागीं विचार, दितालीं. तुवें अशें आसचें तांकांय बरें न्ही. रोजा चिंतूंक पडलें. पळय, शिरलेक लेगून एक बिडार आसा, सुकणाक लेगून एक घोंटेर आसा. तुमचेच म्हणलें घर आसल्यार बरें न्ही गे तिगे अम्मा. वय रोजा, तुका ह्या बिडारांत करांदाय. माय लागीं उलय. भाऊ भयण सगळीं अनुकूल. 10-15 दिवचें कांय ओडू न्ही. मायन मन केल्यार खंडीत जाता. उलय मा. आमी कशें आसचें तांकां नालिसाय. आमचें घर जाल्यार हांव पयस वचून 4 कास जोडटां. तुका हेरांच्या दारार सोडून वचूंक म्हाका मोन ना. वय अत्तिगम्मा, हें जाल्यार रायनाक हांवच विजा काडून फॉरीन धाडटां. रोजाक दोगांयनी बरें मालीस करून सोडलें. ताच्या सदांच्या वरेसावांक आज सडीत रंग आयिल्लो. माय, हें निमाणें. तुवें हात सोडल्यार आमी सगळीं फाल्यांचो सूर्य पळोवंक ना. उतरांनी आवयक पिकयलें. तिचे फोन भुरग्यांकी गेले. भुरग्यांकी आवय म्हळ्यार जीव. तांणी सक्कड मेळोन 15 लाख दिता म्हणटना आवयन तकली हालयली. पूण सुनो आनी जावय हांचे पिसायेक दुरचलीं. मोगाचे दुवेक निराशी करूंक नाका देखून आपलें भांगार काडूंक दिलें. 8 दिसांनी पयशे हातांत आयले. कृष्णा कुट्टी आयलो. पयशे कॅश दिवचे. फाल्यां जागो आनी घर तुमचें. पळया कशें आसा. पाप, गरज म्हूण विकता. भितर पळयो येता आशिल्लें, सावी घेवंक विसरलो. घर जागो पळयोन रोजा वाऱ्यांत उबलें. अत्तिगम्मा, पयशे जागृत. घरचें दार सारकें ना. हांव रातीक हांगाच रावतां. फाल्यां सकाळीं वचून रिजिस्टर करया. रातीक बिर्याणीचें जेवण गम्मत करून न्हिदली. न्हिदिल्ल्या रोजाक सकाळीं 9 वरार भुरग्यांनी उठयतना जाग. आरे कितलो वेळ न्हिदली. दाडाबडा उठून घोव आनी ताचो इश्ट न्हिदिल्ल्या कुडाक गेले. दोगीं नात. सोदलें, भितर धांवलें. पयशे आसलें बॅग उक्तें. घोवाक फोन केलें. व्याप्ती ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. पिशाबरी हेणे तेणे गेलें. दोगांचोय पत्तो ना. काल पळयल्ल्या घरा लागीं धांवलें. घरचीं मनशां कारण विचारतना हें घर तुमी विकतात की? हुच्ची, नडियम्मा, आमचें घर विकून आमी राणाक वचेंगी. ती हसतना हें संपूर्ण कंगाल जालें. इश्टाक सोदून गेले. तुजो घोव आनी तो दोगांय दुबय गेल्यात. वडल्यार जीब ना. बारादीक मेटा काडून आवयच्या पांयांक दुकाटो वळोन माय मोस जालो. रायान दुडू घेवन पळून गेला. अन्ना बायेक तकलेक पडलेल्या ह्या मारांत 2 दोळे धुवेक पळयतना आयिल्लो लुविसाम. तुज्या दुकाट्यान सगळें घर सत्यानास केलें. ताचो हात उक्ते आसता अन्नाच्या दोळ्यांचेर बसलो. देव बरें करूं.